आज खरें म्हणजे आम्ही सकाळीच एक सांगपाक पयलीं सुरवात अशी करता की आम्ही जे दिवाळीच्या निमतान जे बॅनर्स लायलेले सगळ्या पेडण्यान ते ह्या फाटल्या 5 ते 6 वर्साच्या काळात पहिल्यांदाच ते डॅमेज केले गेले. कोणी केले कितें केले खबर ना. आमकां खूब खंत जाले, म्हज्या कार्यकर्त्यांक खूब दुख्ख जालें. कितलेशेच शेकड्यांनी म्हाका कॉल्स येयले, ज्या कॉल्सांनी तांकां दुख्ख जालें, सर अशें कितें जालें, कोणी केलें, कितें जालें. खरें हांव सुद्दां त्या दिसा खूब दुख्खी आशिल्लो. पण त्या दिसा रात्रीक म्हाका एक कॉल येयलो एका मनशाचो. तेचें नांव रणजीत परब, राहणारा हळर्णे. सर आपूण हे पिजले, आपल्याक माफ करा अशें अक्षरशः ताणें म्हाका सांगलें. त्याच्या पयलीं ताणें आनी एका मित्राकय सांगलेलें आमच्या कितें अशें आपल्या कडेन घडलें, हे चुकीचें घडलें म्हणून. सो आमकां एक बरें दिसलें कितें एक पेडणेकार स्वता म्हणून एक पेडण्याचो भुरगो सांगता कितें तरी आपण डॅमेजीस केलेले आसा. सो आमकां सगळ्यांक दिसलें, आमच्या कार्यकर्त्यांक आमकां की ह्या भुरग्याचे आमी एक सन्मान, एक सत्कार करचो म्हणून काल सकाळीं आमी उठले आनी ताच्या घरा कडेन गेले. पण बॅड लक काल तो आमकां मेळूंक ना. सो आयज आमी सकाळी ताच्या घरा गेले. सकाळी 6:30 ताच्या घरा पावले. आमी थंय पावले. आमचे बरेचशे 20-25 कार्यकर्ते आसलेले. आमी बरें गुच्छ घेवन गेलो, आमकां स्वीट्स घेवन गेलो जेणे करून तांकां दितले म्हणून. पण हे सगळें करतना आमी दार वाजयले. दार वाजयतकूच तेणी दार उगडलें आनी परत तेणी उगडूंकूच ना. आमी थंय रावले पयले. मागीर आमी थंयसर एक धाकटीशी बायट दिली. कितें म्हणून की आमी ह्या भुरग्याचे कौतुक करपाक गेले, सन्मान करपाक गेले. कित्याक ह्या एक भुरगो आमचो पेडण्याचो स्वता सांगता हें आपण केलें, कितली बरी खबर. आनी आमचो मेन उद्दिश्ट ह्यो युवा आसलो. ह्या युवाचे लायफ पिड्ड्यार जावचें न्ही, तेचे करियर पिड्ड्यार जावचें न्ही, तेचे येदा कदाची फुडल्या कामाक कितें त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी कंप्लेन सुद्दां करूं ना. कित्याक ह्यो भाव आमचो, आमच्या भावा भयणांक आमकां दुखोवपाचें ना. पण आमी ते आमचें काम केलें, आमी ते हे दिले. पण थंयसर एक विचित्र घटना घडली. हे पळयतना थंयसर त्या वेळाचेर आमदाराची गाडी आसलेली. आमदाराची न्ही, GSRTC जे डिपार्टमेंट जो चेअरमॅन आसा ते हेचे थंय गाडी आसलेली. सो आमी सगळीं शॉक जाले. ह्या माणसाच्या घरा समोर ही डिपार्टमेंटाची गाडी कितें करता. कित्याक म्हाज्या ऐकिवात तरी तो ड्रायव्हर म्हणून त्याच्या कडेन त्या डिपार्टमेंटान आसा हे खबर ना. आनी तो खंय तसो कित्याक इट इज गव्हर्मेंट हे ते गाडी, ती कितें सादी अशी हेची गाडी न्ही, पर्सनल गाडी आसल्यार आमी काय म्हणचे नासले. आनी त्या गाडयेंत न्ही बरेचशे बॅनर्स पिजलेले आसलेले आनी असले कसले असले खबर ना. सो GSRTC जी आसा ती बॅनर विकपाचो बी धंदो केला काय कितें प्रश्न येयला. कदाचित ते डॅमेजीस जे हे आसात बॅनर्स ते आमचे आसचे ना कशावर, ह्यो सो एक प्रश्न चिन्ह जाला. खरें म्हणजे आयज ही प्रेस घेवपाचें मूळ कारण कितें आसा न्ही, ही जी सरकारी जी व्यवस्था आसा तेचो दुरुपयोग कसो केलो जाता तो सुद्दां आमच्या पेडणेकारांच्या भुरग्यां कडसून हे कितले त्रासदायक जातले हे दुख्ख जाता. हे सगळें करतना आमकां एक जाणवलें, हो करता करविता कोण तरी आसा आनी आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांचे लायफ करियर पिड्ड्यार करता. ह्या उदाहरणांत ह्या गाडयेंतच कितें तरी बरें वायट नैतीक कितें तरी गोश्टी घडटा आसत, घडयतात जाल्यार हे कोणा कडसून आमच्या पेडणेकारांक आमी त्रासान पडटले. सो म्हाका एक सगळ्या म्हज्या युवा एक विनंती करपाची आसा आनी सांगपाचें आसा, तुमी असल्या गोश्टीचेर नाहक बळी पडा नाकात जेणे करून तुमचे जे करियर आहा ते पिड्ड्यार जावचें न्ही म्हणून. कित्याक जे कोण हैसर येयल्यात ते प्रतिनिधी ते स्वताच्या स्वार्थासाठी येयले हांव सदांच सांगत येयला आनी हे सिद्ध जाता. कित्याक एक रणजीत परब जर ह्यो आयज फेस करता, फाल्यां तेची आमी जर कंप्लेन केल्ली पुलिसाची, तेचे लायफ कितें उरतलें आसलें. कित्याक खंय तरी FIR जातलीच आसली, प्रश्नच ना. आमच्या कडेन तेचे विज्युअल्स बी जे कितें आसात जे डॉक्युमेंट्स ते आमच्या कडेन आसले, बेश्टे आमी म्हणचे नासलेले. सो अशें दुसऱ्या भुरग्यांनी जावं करचें ही म्हजी सगळ्यात एक प्रार्थना आसा. पण ह्यो सगळ्यात एक म्हत्वाचें हांव आज खरें म्हणजे आमच्या CM कडेन मागणी मागूंक सोदता. जी गव्हर्मेंट ऑफिसाची गाडी ही अशा कार्यकर्त्यांच्या घरा कडेन आनी ती दुष्परिणाम करणारे गोष्टी घडयता हे कितले योग्य आसा. खरें म्हणजे हांव जाणा आनी ह्या GSRTCन फक्त 2 डायरेक्टर आमचे पेडण्यातले आहात हे म्हाका खबर आसा. जेन्ना हे पेडण्यातले 2 डायरेक्टर हैसर आसात, हे डायरेक्टरांचे तेचेर लक्ष कित्याक ना. कितें अशें घराघरांनी वयता अशें म्हणून चेअरमॅनाक काय कळना, हे हांव सांगून सांगून थकला. तर डायरेक्टरांचे लक्ष घालपाची गरज आसली. येदा कदाचित त्या डायरेक्टरांच्या घरा कडेन आसलेले हांव समजूं शकता आसलो कितें बाबा तो खरेंच कितें कामाक गेलो आसलो, कितें आसतलें म्हणून, कितें
त्या डिपार्टमेंटाचें काम आसा हे अशें कित्याक जो आनी ह्या वैशिश्ट्य म्हणजे ह्यो जो माणूस रणजीत आसा ह्यो म्हज्या संपर्कांत आसलो अशें न्ही की तेचो एक दीस आमी बर्थडे सुद्दां एक दीस स्पेशल सेलिब्रेट केला म्हणजे ह्यो कितल्या जाणांचो कितें कितें गुप्त हेर काय कितें खबर ना ह्यो म्हाका प्रश्न पडपा लागला सो तो एक प्रॉब्लेम आसा पूण हांवें अशें आयकलां ह्यो आमचो जो लोकप्रतिनिधी आसा त्याचे दार उगडपाचें आनी बंद करपाचें काम करता अशें म्हाज्या ऐकिवात आसा म्हणजे बऱ्याचशा लोकांनी सांगला सो नेमको तो खंय कितें तो खबर ना पण तेणी म्हाका एक ताका आयज परत सांगपाचें आसा तूं नाहक बळी पडूं नाका तुजें करियर पिड्यार करनाका जेणे करून तुजें लायफ जर पिड्यार जालें जाल्यार म्हाजो एक भाव खातीर त्रासलेलो म्हाका पळोवपाक बरें दिसचें ना म्हणून सो ह्याच्या साठी आज मुद्दाम येयला म्हजे कार्यकर्ते आसात ते आपले तेंच्यांनी सुद्दां स्वता एक फूल घेवन गेल्ले ताका गुलाबाचे दितले ह्या हिशोबान तशेंच तुमकां आमी सगळे डॉक्युमेंट्स दितात रजन बाब एकच प्रश्न फुडें घेता की एक तो खंयसर तरी एका ऑफिसान दार उगडूंक बीन ह्या पद्दतीन तो जर कामाक आसा जाल्यार एक जर तो तेका जर कोणी प्रवृत्त जर केला जाल्यार असले क्रिमिनल हे पेंडन आमच्या तयार करपाक तो प्रवृत्त करता काय तेका तर असले क्रिमिनल हे पेंडन तो तयार करपाचे काम करता काय कितें हेचेर खरी सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा कित्याक तर आयज खूबशे भुरगे जे आसा पळय ते आपल्या आपल्या पद्दतीन काम करता पण खंय तरी लास्ट टायम सुद्दां असर पेडण्यान एक पुतळेचें दहन केल्लेलें ते सुद्दां पुतळे दहन करपाक होच भुरगो फुडें आसलेलो हे सुद्दां न्हू आमचे कडेन हेचे सुद्दां व्हिडिओ सगळ्यांनी जायत्यांच्यांनी बघलेले पण म्हाका एक अशें दिसता ह्या प्रेस मिडियमाच्या माध्यमांतसून हांव सरकाराक एक विनवणी करूंक सोदता खास करून आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी ह्या पार्टीच्या अध्यक्षाक दामू नायकाक हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की असले जर समज लोकप्रतिनिधी जर आसा जाल्यार हेच्या फुडें तेंच्यांनी फुडें सुद्दां असले जे तिकिटी जेन्ना पक्षाचे बीन दिता पळय तेन्ना विचार करून दिवपाचो कित्याक असलो जर समज जर क्रिमिनल बीन जर तयार करप ही खरी लाजिरवाणी गोष्ट आसा ही पेडणेकरां खातीर समाज कार्यकर्ते आमचे राजन कोरगांवकर सर आसात ते गोरगरीब आसात शिक्षणासाठी म्हणा वैद्यकीय उपचार ह्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी आपले स्वतःचे पदरमोड करून ते समाज कार्य करतात हे जर बॅनर कोण राजकीय कार्यकर्त्याचे असल्याने ते जर फाडलेले एक समजूंक शकता की लोकांचो रोष आसा म्हणून उडयले पण आज ते स्वतःच्या खर्चान पेडणे तालुक्यात समाजकार्य करीत आसा आणि त्यांनी फक्त हेचे आमचे दिवाळीचे जे शुभेच्छाचे बोर्ड लायले हे बोर्ड जेन्ना कोणी तरी कातरून उडयता तेन्ना आमकां खंय तरी कार्य करतो म्हणून सुद्दां आमकां खंय तरी वायट दिसले की पेडणे तालुक्यात हे अशे ह्याच्या पयलीं केव्हा गोष्टी घडोवंक ना आणि हे अशे जर वायट प्रवृत्तीचे कोण तरी भुरग्यांक कन्विन्स करून जर हे अशे जर करपाक लायता तर हे अशे गोष्टी भविष्यात सुद्दां जावच्यो न्हू म्हणून आमी मिशन फॉर लोकल तर्फे आयज आमी ताका पुष्प दिवपाचे की ज्या भुरग्यांनी जी एक गोष्ट केली आणि त्यांनी मान्य केली की आपण हे गोष्ट केली आणि त्याची फुटेज सुद्धा ऑलरेडी आमच्याकडे आसा तर ह्या भुरग्यांनी निदान हो विषय हे करून बाकीच्या सुद्धा आमच्या पेडणे तालुक्यातले जे भुरगे आसात तमाम भुरगे आसात त्यांच्यानी कोण तरी सांगता म्हणून हे असे वाईट गोष्टी करच्यो न्हू खंयचे तरी सरकारी इमारत आसा किंवा आणखी काही गोष्टी आहे फोडून टाकप लायटी फोडून टाकप बॅनर फोडून टाकप असले गोष्टी जावच्यो न्हू म्हणून आम्ही ही एक लहानशी एक त्याचो सन्मान करपाचो आम्ही विषय आयज घेतलेलो थंय गाडी आसली सो ह्या हितून तुमकां डावट कोणाचो आमदाराचो आसा काय कितें ज्या चेअरमॅनची गाडी असली आता म्हाका खबर ना थंय तो चेअरमॅन ते रातीक तेंगे रावलो बी जाल्यार खबर ना पण ती गाडी दिसली आणि त्या घरातल्या मनशांनी दार उगडूंक ना हांव सांगू शकना पण ते कायद्यान ती गाडी म्हणटात ती त्या डिपार्टमेंटान तरी आसूंक जाय किंवा ते चेअरमॅनाच कडेन आसूंक जाय हो कायदो सांगता दुसरो एक प्रश्न बॅनर जे आसा म्हणटा पळय ते तुमी आमच्याकडे इव्हिडन्स आसा आमी तुमकां ते सुपूर्द करता भितर तुमचे बॅनर्स असले खबर ना म्हाका आमच्या नजरेक जे येयले ते आमी सांगले कदाचित आसत आमचे कितें आसा पण ते बॅनर्स दिसले GSRD जी डिपार्टमेंट आसा हे खरे म्हणजे तशे डेव्हलप म्हणजे तांकां बॅनर्साची गरज लागतली ना म्हणना कसले आपल्या डिपार्टमेंटाचे जे हँडीक्राफ्ट आसा त्याच्यासाठी ते आसूं शकता ना म्हणना पण ते तसले असले कित्याक खंय तरी आमी पेडण्यान अजून एकय असो बॅनर पळोवंक ना की त्या डिपार्टमेंटाचे कितें तरी पब्लिसिटी जाल्लेलो हांवें गोंयांनी पळोवंक ना आनी पेडण्यांनी पळोवंक ना सो थंय म्हाका क्वेश्चन मार्क येयला कदाचित ते आमचे डॅमेज केलेले आसतले बरें आमदार हातून इन्वॉल्व आसा अशें तुमचें म्हणणें आसा हांव कोणाक डायरेक्ट म्हणूं शकत ना ज्या माणसान कृती केली तेणी स्वता सांगलें आपूण केल्या म्हणून सो हांव आमदाराचें कितें नांव घेवंक शकता तो त्याच्या वांगडा आसता सो तेणी ताका खबर आसलें भुरग्याक आसतलें ते तांकां खबर आसतलें तितून हांव अमुकच म्हणून सांगूंक शकता पण त्या माणसान मिस्टेक केली जेणी कितें केलें ते स्वता सांगलेलें आसा बॅनर्स ना जाल्यार
आमचे बॅनर्स ना जाल्यात, कट केलेले असतात. कट केल्यात ना जाल्यात. हय. आणि सर हांगा PWD पेडण्यान म्हणजे 2 बॅनर कोरगोकरांचे, डॉक्टर कोरगोकर यांचे बॅनर तोंड काढलेले, त्याच्यावर कितें म्हणणें? पळय, म्हाका मिशन फॉर लोकलच्या संदर्भात विचारू शकतात, म्हाका बाकीच्यांचे विचारून त्याचो अर्थ जावचो ना. म्हाका आमच्या मिशन फॉर लोकल ते बाकीचे कोणाचे काढले त्याचेर हांव उलयता, त्या मनशांनी प्रत्यक्ष उलोवपाचें.